बीजेपी कडल्यान एक सदां स्टेटमेंट येता की इतले आमदार काँग्रेसीचे खंय आयला खंय आयला फाटी स्टेटमेंट? विनय पूण आमी तेंडुलकरान म्हटलें विनय तेंडुलकराक आतां परतो पूण आमी क्वेश्चन दिसना म्हणटा. एलायन्स पार्टनरांक विचारूनच निर्णय पळय, घेतला अशें परत परत एक एक स्टेटमेंट तकलेन येता. दवरा तुमी. हो जो सरकार केल्लो पळय, हो सरकार आमी घडयलेलो आनी बीजेपीक ताची लिडरशीप दिल्ली इन द फॉर्म ऑफ मनोहर पर्रीकर. आज तो मनोहर पर्रीकर ना. पूण आमचो कमिटमेंट टू दीस सरकार इज एज मच ऑर परहॅप्स मोर देन इवन द बीजेपी. कित्याक तो सरकारूच आमी घडयला आनी हो सरकार स्टेबल उरपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें आमी करतले. आनी आमी NDAचे पार्टनर. सो आमचेर जें कितें डिसिजन जाता तें वगीच हांगा दोग तीग जाण बसले आनी आमकां जाय ते भशेन तशें जायना. वी आर partners of the NDA at the national level. So any decision with regard to the state government or the composition of the state government will have to be conveyed to us from the national level. And we are in talking terms and in good relations with the national leadership of the BJP, including the present Home Minister, Mr. Amit Shah. सो उगीच म्हाका हांगा हाजेर जें कितें जाता तेजेर सगळ्याचेर रिएक्शन दिवपाचें